प्रशासन तुमच्या दारांत संकल्पनेखाला मामलेदार कचेरेत आता लोकांक एफिडेविटाचे फॉर्मॅट मेळटले। ताचेर फक्त 50 रुपयांचो स्टॅम्प लावचो पडटलो। लोकांक एफिडेविट सोंपेपणान मेळची म्हूण सरकारान ही वेवस्था सुरू केल्या। सरकारी कचेऱ्यांची लोकांची कामां बरे तरेन जावची म्हूण कचेऱ्यांनी PRO नेमपाचे म्हूण पंचायत मंत्री मांद्रेकार उलयलो। म्हापश्या मामलेदार कचेरेत एफिडेविटाची फॉर्मॅट येवजण मांद्रेकाराचे हजेरेंत सुरू जाली। लोकांक सोंपेपणान आनी सवाय भितर एफिडेविट मेळची म्हूण सरकारान एफिडेविटाचे फॉर्मॅट तयार केला। फॉर्मॅट मामलेदार कचेरेन मेळटले। येवजण मंगळारा सावन सुरू जाली। हे सगळे सेल आणि हे काम करपी करतना ह्या अशा पद्धतीच्या ऑफिसान एक PRO खूप इम्पॉर्टंट। PRO आसा खूप इम्पॉर्टंट गरज ना, पण अशा पद्धतीचो एकट्या मनशाक फक्त PRO सांगपाकूच एक्सप्लेन करपाकूच असो दिवपाची गरज आहा। जालें शक्य जालें जाल्यार हांव आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा तेकाय सांगतलो। पेडणेच्या मामलेदार कचेरेन थळावो आमदार राजेंद्र आर्लेकारान येवजण सुरू केली। स्टँडर्ड फॉर्मॅट केलो। आता उरता कितें तर त्या एप्लिकंटान तो फॉर्मॅट आमच्या ऑफिसांतल्यान घेवपाचो, तातूंत आपले नांव आनी गांव बरोवपाचें। बाकी सगळे जे गरजेच्यो वस्तू आसा, गरजेचे जे कंटेंट आसा ते आमी बरयल्ले आसा। 50 रुपयाचो ताका एक स्टॅम्प लायलो। कसलो स्टॅम्प? एडेसिव्ह स्टॅम्प आमच्या ट्रेजरीन मेळटा आनी ताज्या नंतर थंय ते 50 रुपयाचो स्टॅम्प लायलो की एफिडेविट तयार जाली। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी विनोद मेथर। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो। फाटल्या 8 म्हयन्यांत पुरातत्व खात्याचो मंत्री म्हूण आपूण कांयच करूंक पावलो ना हें मंत्री दयानंद मांद्रेकार स्वता मान्य करून मेकळो जाला। आतां खंय नवो मंत्री मिकी पाशेको कितें करता तें पळोवया। झॅक रिपब्लिकाच्या नॅशनल म्युझियमा वेल्या प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान मांद्रेकार उलयलो। प्रदर्शन 31 डिसेंबर मेरेन कला अकादेमीन उक्तें आसतलें। फाटले जवळ जवळ 8-9 म्हयने ह्या आर्किओलॉजीचे मिनिस्टर म्हणून म्हाका रावपाची संदी मेळ्ळी। तूं म्हाका विचारचें बाबा 8 म्हयन्याचे तुजे परफॉर्मन्स कितें काय म्हणल्यार उत्तर 0। हांव मान्य करतां की जर आर्किओलॉजी सारक्या डिपार्टमेंटान जर ताका कितें करपाची कॅपासिटी आहा आनी तो जर तें करूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता आमी ताका बरेंच हें दिवंक जाय, आशिर्वाद दिवंक जाय आनी बरें काम ताका एप्रिशिएट करता। संवसारीक एड्स दिसा निमतान लायफलायन फाउंडेशन आनी सांखळेच्या सरकारी हायर सेकंडरीन सांखळे जागृताय रॅली काडली। जी मेसेज आमकां लोकांकडे दिवपाक जाय, बी पॉझिटिव्ह इन लायफ बट बी नेगेटिव्ह इन HIV। हेचो उद्देश एकूच आसा की आमकां गांवांनी आमकां HIV एड्सचो इन्फॉर्मेशन आनी नॉलेज आसूंक जाय। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान पयलेच फावट दाबोळेचो नौदळ वाठार आनी INS हंसाची पळोवणी केली। हम साइंस के मामले में नेवल न्यूज के बारे में भारत कहां से कहां गया है, बहुत ऊंचाई कूद हुआ है, बहुत कुछ कर रहा है। और एक अपने जो नौजवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो पायलट हैं, उनका एक जो उनके चेहरे पर एक खुशी है, डेडिकेशन का भाव है कि हम कर रहे हैं तो हमारा काम है ये। और बहुत ये दोनों बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 5 तारखेर चेन्नईत जावपा आशिल्ली मॅच जिखत जाल्यार FC गोवा सेमी फायनलींत पाविल्ल्यात जमा। आतां FC गोवा चेन्नई FCक हारोवपाचें टार्गेट धरून तयारेक लागतलो अशें कोच झिकोचो प्लान। सोमारा सांजे नॉर्थ इस्टाक फातोड्ड्यां जाल्ले मॅचीत 3-0 मारल्या उपरांत झिको मिडिया कडेन उलयलो। मेळिल्ले चान्साचो फायदो करून घेतलो म्हणून उदेंतो मिडफिल्डर मंदार देसायान खोस उक्तायली। A expectativa, eu primeiro vou pensar no Chennai só, não tem que pensar no último jogo, é tentar repetir a atuação que a gente vem tendo. O Chennai deu um passo muito importante, praticamente classificado, e a gente tem que jogar com inteligência e procurar conseguir um bom resultado que possa até, talvez nos dar a classificação lá antes do último jogo. So we have to think one step each time. So now we are just thinking about Chennai, and they had a very good result that they put them in a very nice position. But now we're going to play the same disposition, same desire there, and we hope that we can get the points and get our classification there for the semi-finals. I give my best in every practice session, and my teammates help me in learning new things. Clifford also helps me in learning new things. I'm really feeling great to play on his place, and
it's a competition. If someone is better than someone is, we have to beat. So everyone helps me in everything, and so I'm playing. Dessa forma, né? Levo comigo e acho que isso faz a equipe ganhar força de conjunto, e no futebol coletivo o conjunto é fundamental. I have this philosophy with me. In Brazil, we always say that a team that is winning doesn't change. So we keep the same group, so we can motivate the players, and we keep this one. Principalmente se os jogadores estão bem fisicamente, tecnicamente, estão rendendo bem, acabam os jogos, se recuperam, então não vejo por que mudar. And many, if the players are all doing well, they recover very fast and they are no injured, so there is no point to change the play. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.